ही सगळी जाणां आमी एकठांय जावपाचें कारण म्हटल्यार तुमी हांगा पळोवपाक शकता की ही आमची पायण आतां इतली वर्सां हांगासून एक टायम बैलाची हे वयताले गाडो वयतालो बैल वयताले हांगासून चलोन वयताले लोक. ही आमच्या राखणदाराची पायवाट आनी तुमी आतां हेवटेन पळोवंक शकता. हेवटेन सगळे तेंच्यांनी पॅक करून दवरला आनी सगळे हे पळय तेज्या वयर तेंच्यांनी आपले सेफ्टीक कितें बांदला तें बीन सगळे हाडून दवरला. आनी आमी तांकां कितें इचरोंक गेल्यार ते आमकां शाणपणां सांगतात. आनी ते दीस तेंच्यांनी इतले पावस पडोन पयल्याच ओवराक आमच्यो गाडयो तेवटेनसून सुटनासल्यो आनी हेंचे पळयत जाल्यार हे रोड्याचो येदो व्हडलो लोडाचो ट्रक घेवन येयला. आख्खो पळोवंक गेल्यार तुमी मागीर तुमकां दाखयता रस्तो आख्खो पाड घालून दवरला तेंच्यांनी. आनी सगळे पळोवंक गेल्यार सगळे आतां बेश्टे वयल्या वयर तेंच्यांनी लोबरां मांडून दवरल्या. आनी तांकां सांगले इतलो होणको आमचो आतां कोण हे करतलो आतां हे पडला तो आमचो कोण हे करतलो. ते सांगता की तुमचो आतां केबल गेला अंडरग्रावंड तेका लागून हे सगळें जाला म्हणून. आनी ते आतां कोणूच हांगासर आमचें आयकून घेवपाक सोदिना. तेका लागून आमी तुमकां आपयला. प्रॉपर्टी कोणाची? प्रॉपर्टी पळय आयडिया ना आमकां कोणाची ती. आमचो मेन मुद्दो म्हटल्यार ही पायण जी पुल्ल्या पळय त्याच्या पयलीं हांगासर आमचो पयलींचो सरपंच मिस्टर सनी नानोडकर येयल्लो. तशीच हांगा सगळीं अशीच बायलां जमलेली आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लो ही तूं पायण पुरच्या पयलीं म्हाज्या वांगडा यो आमच्या प्रॉपर्टीन. हांवें ताका येल्लो आनी ताका सांगलेलें ही सकयल बांदता पळय ही पायण वाट सोड आनी प्रॉपर्टीक रस्तो थंयच्यान दी आमच्या प्लॉटानसून. तेणी म्हटलेलें तुमकां जाता तशें आपूण करतलो आनी ओके म्हणून तो गेल्लो. मागीर जर तेंच्यांनी हांगासर काम सुरू केलें ते म्हटल्यार मागीर जातलें म्हणून आमी ओगी रावले. आतां पळयता जाल्यार हांगासून पत्रे बी मारले आनी सगळी पायण तेंच्यांनी पुरून उडयल्या. आनी मेन जाला कितें आतां पावसान जें उदक भरलेलें आमकां त्रास खूब जाता. आमकां आनी रस्तो ना. आतां हे पायण पुरलेल्याक सगळें उदक आमचें थंय तुंबलेलें आसा. कोणाक कोण बरो ना जालो एमर्जन्सी आमची गाडी सुटपाक ना थंयसून. मातशें पंचायतीन हांगासर लक्ष घालचें आनी पायण आमची सोडून दिवची. हो इशू तुमी आमदाराक सरपंचाक केला तांकां सांगला कानार घातला तांच्या? हय पयलींचो सरपंच आसलो पळय न्हू तेचे कडेन आमी हे उलयल्ले. तो येयल्लो हांगासर तेंचो सरपंच आसलो सनी नाडोडकर तेजे कडेन आमी उलयल्ले. ताका सगळें सांगलेलें एक्सप्लेनूय केल्लेलें. तेणी म्हटलेलें कितें आपणाक तुमकां जाय तशें आपूण करतलो कितें तें. सो हांवें ताका आमच्या थंय व्हरोन प्लॉटान रस्तो दाखयल्लो बाबा हांगासून तर रस्तो प्रॉपर्टीक पास जाला तूं जाय जाल्यार आमची प्रॉपर्टी थोडी घे आनी रस्तो 6 मिटर दी. तेणी ओके बी म्हटलेलें तेन्ना. आनी आतां मागीर कितें जालें हांगासर काम स्टार्ट जालें आनी थंयसर म्हटल्यार मागीर करतलो रस्तो बी ओके म्हणून गेल्लो न्हू. आमी कितें जालें रस्तो मागीर तो करतलो थंय. पूण मागीर कितें जालें हेंच्यान हांगा पत्रे मारले आनी जबाजब पायण पुरली. आतां तो प्रेझेंट सरपंच आसा तो बाबाजी गडेकर आसा. तेणी मातशें हांगा येवन प्लस आमचो वॉर्ड मेंबर आसा तो श्रेया नायक तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें लक्ष घालचें आनी पळोवपाचें आमचे कितें त्रास जाले ते. आमचो मेन प्रॉब्लम आमचो कोण बरो ना जाल्यार आमची गाडी सुटची ना. हाच्या पयलीं अशें उदीक भरताले पूण त्रास केन्नाच जाय नासलो असो. ह्या वर्सा आमकां खूब त्रास जालो की पायण पुरलेले. आमदार कितें म्हणटा? आमदारा कडेन आमी वचपाचें आसा सद्या वचोंक ना वयतले. पयलीं पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट करताले जर पंचायत आयकत ना जाल्यार आमी आमदारा कडेन वयतले. सरपंचाक आमी फाटीं सांगलेलें की अशें अशें आहा म्हणून. तेणी आख्ख्या दिसाक तेंच्यो कमीत कमी 30 नाल्यार 40 ट्रिपी येता. लोडाच्यो ट्रक भरून भरून येताले हितून समर सिजनाक. आनी आख्खो तेंच्यांनी तांबडोच रस्तो करून उडयल्लो. तेन्ना आमी बाबाजी गडेकराक सांगलेले. सो तेणी तो सोमतेच तेंच्या माना येयला आनी तेंच्यांनी आख्खो रस्तो धुल्लो. पूण तें जायना न्हू. आख्खो रस्तो आतां तुमी थंयसर उदक भरला आसतलें तुमकां दिसचें ना. आख्खो रस्तो तेंच्यांनी भितून घातला दोनाय सायडीनसून. तेंचो आतां कोण घेता हे करतलो. ते म्हणटा आमचे येना तुमचे म्हणटा केबल हे आहा अंडरग्रावंड केबल म्हणून तेका लागून. अंडरग्रावंड केबल एका सायडीन आसा न्हू. दोनाय सायडीनसून कशें जावंक शकता. दोनूय सायडीनसून रस्तो कसो भितून वचोंक शकता. तेंच्यांनी तशें जाल्यार काल इतले हे घेतला पळय तेन्नासून भितून कसो गेलो तर तेका लागून रस्तो नाल्यार. आनी तेका लागून काल तेंच्यांनी ते दीस सोमत्यात मागीर लोबरां घालपाक स्टार्ट केल्या. बोमायकारांनी इकल्या ते व्हडल्या बिल्डरांक कोणाक इकल्या खबर ना पूण बोमाय आसतात ती हांगा कोण नांदी. ओके तुमकां हांगा त्रास कितें जाता? त्रास कितें जाता? उदकाचे न्हू सगळे आमच्या दुर्गाक आनी वाटेक सगळ्याक उदक न्हू. हे उदक वयताले हे सगळें बंद केलां तेणी. आमची पयले आमची खाला वयताले वयर सरप मागीर हो पूल घातलो. पूल घातल्या उपरांत ओके आसलें पूण हे सगळें उदक अशें वयतालें अशें सारकें कालवाटान. आतां जाग आसल्यान आमच्या दारान भाटान आमच्या हेच्या कुशीक हेचे घर आसा थंय येता उदक. सगळें उदकूच येता. आदी येनासलें अशें. हय त्या बिल्डरान हे बांदिल्ल्याक हे न्ही बांदलेल्याक कोणीक त्रास खबर ना. हे पूल मरे सगळे देहा तुमच्या देहा कडल्यान वयतालो मरे. आमी हांगा रावता आनी आदी ही पायणीन
देवाची वाट असली आणि बरी आम्ही बी चलून वयताली, शेतां बितान सगळी चलून वयताली आणि बरी असली वाट. आता आमकां खंयच ना ही वाट. ही वाट देवाचीच आमची. आणि म्हाज्या मावाचो गाडो वयतालो हांगरसून पणसून, सगळे हांगरसून आनी थंयसून वयर सरताले आमी. तेन्ना हेंच्यांनी आतां सगळें पुरून काडला न्हू ते, तेन्ना आतां आमकां वाटूच ना, खंयसरूच वचपाक पळय. आमी आतां एकाच जाग्यार आहा, दोतोरागेर वयताल्यार डॉक्टरागेर वचोंक गावना आमकां, गाडीच वचना न्हू. तेन्ना आतां कितें तरी आमची सोय करपाची न्हू, मातशी पायण सगळी ही पायण हें करून आमची कितें सोय करपाची आनी पंचायतीन चड हें घेवपाची आनी करपाची. एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमी आतां जो सरपंच आसा पळय बाबाजी गडेकर, तेकाय बी मागता, हांगासर कोण वॉर्ड मेंबर आमकां लागता पळय तेकाय बी मागता, आनी आमचो MLA आसा केदारबाई तेकाय मागता हांगासर मातशें लक्ष घालपाचें. एक 10 दिसांचो आमी टायम पळयतलो, आमी सांगून थाकले, कित्याक तेंचें काम चालूच आसा, तांकां फरक कांयच पडना. आमी आतां इतले इश्यू केलो, हें केलो, तेंच्यांनी फक्त लोबरां घालपाचें काम केलां आनी तेंचें कांयच पडोन गेल्लें ना. तांकां तेंचें काम आसा थंयच चालू आसा, हें तुमी पळोवंक शकता. सो आमी एकूच मागणी करता की 10 दिसां भितून तुमी कितें तें हें करपाचें, नाल्यार आमी मोर्चा काडटले पंचायतीन मेरेन. पंचायत बुडला म्हणून आमी सद्याक थंयसर बुट्टी येयला म्हणून मातशें उगी आसा, नाल्यार आमी 10 दिसां भितून कितें तें करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.